संजीवनी साखर कारखान्याचो प्रशासक सतेज कामतीक सेवा मुजतवाड दिवपाक ऊस उत्पादक शेतकारांनी खर विरोध केला। हे विशीं शेतकारांनी मंत्री रवी नायकाक पत्र बरोवन प्रशासक सतेज कामतीक सेवा मुजतवाड दिवची न्हू म्हूण मागणी केल्या। कामतेन ऊस उत्पादक संघटनेक केन्नाच सहकार्य करूंक नाशिल्ल्याचें ताणें पत्रांत म्हणलां। एडमिनिस्ट्रेटर सतेज कामत वो ह्या म्हयन्याक रिटायर जाता तेन्ना तेजो प्रयत्न चालू आसा की परत आपल्याक वाडोवन दिवचो म्हणून। तर आमचो तेका ठाम विरोध आसा। विरोध कित्या खातीर करता हें सांगता तुमकां। विरोध म्हटल्यार तो जेन्ना येयलो हांगासर तेन्ना तेणी संघटनेच्या कमिटीन जेन्ना मिटींग जाता ती मिटींग तेणी केन्नाच प्रेजेंट करूंक ना। आनी हेज्यान पयलीं जे एडमिनिस्ट्रेटर येयले ते आमच्या संघटने बरोबर काम करताले, तांकां कॉर्पोरेशन दिताले आनी आमकांय ते कॉर्पोरेशन दिताले। त्या हितून आमी एकमेकाक सहाय्य करूं अशें करून आमी चलताले। आनी हो एडमिनिस्ट्रेटर येयलो तेन्ना तेणी सामकेंच आमकां म्हणजे एक संघटना म्हणजे एक काडीची किंमत ना अशें करून तेणी आमकां हें दवरलें। म्हणजे तेका मेळपाचो जाल्यार आमी अपॉयंटमेंट घेवन तेजे पीएक सांगून अपॉयंटमेंट घेवन आमकां भितर अपॉयंटमेंट घेवची पडटाली। ही शेतकऱ्यांची परिस्थिती येयली। आमी वगीर रावले कित्याक एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटकूर तेंचें चलता म्हणटकूर आमी फुडें आमची संजीवनी एकदाची स्टार्ट जावपाक जायी ह्या नात्यान आमी प्रयत्न चालू केले। तेकाय सांगलें आमची 2 म्हयने मिटींग जाताली ते मिटींगेक केन्नाच तो येवं नासलो। जे आमचे मिटींगे जाताले कितें ठरतालें ते आमी तेका सांगताले। ते वयर वचून तेणी हाडूंक जाय ते करिनासले। जे पयलीं एडमिनिस्ट्रेटर येयल्ले ते आमी मिटींगेक आपयले की ते येताले आनी ते आमी कितें आमी बरोवन दिलें की ते आमी पणजे व्हरून दिले ते मागीर आमकां अपॉयंटमेंट घेतकूच थंय व्हरून मिनिस्टरा कडेन कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टरा कडेन सीएमा कडेन व्हरून मिटींग घेताले आनी कितें तरी तेजें आन्सर मेळटालें आमकां। पूण हो येयल्ल्याक सगळ्यात नेगेटीव पॉयंट आमी संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचेर उलयता। जे संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचो जो प्रशासक आसा सतेज कामत एका मुदतवाड दिवची न्हू अशी ऊस उत्पादक संघटनेची मागणी केल्या। ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष आसा राजेंद्र देसाय आनी त्यांचे पदाधिकारी आसा तेणी मागणी केल्या की संजीवनी जो साखर कारखाना प्रशासक म्हणून आसा तेणी शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी कांयच केली ना। उलट शेतकऱ्यांक तेणी दिशाभूल केल्ली आसा। ज्या जाग्यार संजीवनी साखर कारखान्याक ऊस लावपाक जाय आसलो त्या जाग्यार तेणी सगळी भाजी लागवड केल्ली आसा आनी थंयची कामगारांक तेणी भाजी लागवडीन घातलेली आसा। त्या जाग्यार जर ऊस लावन शेतकऱ्यांक जर प्रोत्साहन दिल्लें की तुमी ऊस सोड नाका तुमी शेतकरी सगळे ऊस करा अशें म्हणून जर प्रोत्साहन दिल्लें जाल्यार तो ऊस आयज हांगा वाडपाची शक्यता आसली अशी तेंची म्हणणी आसा। जो संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचो प्रशासक आसा तो शेतकऱ्यां खातीर अजून पर्यंत तर वावरलो ना। जे तेका प्रशासकीय कार्यालयांतल्यान जे येता कृषी खात्यांतल्यान जे तेका शेतकऱ्यां खातीर कितें करपाचें येता जाल्यार तो कांयच करिना अशें तेंचें म्हणणें आसा। तेन्ना ऊस उत्पादक संघटनेचें अशें म्हणणें आसा की तेका मुदतवाड दिवपाक आमचो ठाम विरोध आसतलो आनी तेका जर मुदतवाड दिली जाल्यार आमी कितें म्हणटा ते मुखार निर्णय घेतले। गोमंतक टीव्ही खातीर संजीवनी साखर कारखान्यांतल्यान एकनाथ खेडेकर।